युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द करपा संबंधी मंत्रिमंडळाचो अधिकृत निर्णय सभागृहात सादर करचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान केला। मजगती या प्रकल्पाच्या खर्चाक लागून विरोधकांनी सरकाराक घेराव घालो। 25 कोटी खर्च जाले असो दावो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ल्यान विरोधी फुडारी युरी आलेमावन या विसंगती विशीं हुस्को उक्तायलो। हे विशीं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विरोधकांचेर राजकारण करतात असो आरोप करून प्रकल्पा खातीर नवी सुवात सोदपाचें काम चालू आसा अशी माहिती दिली। जो युनिटी मॉलाचो इश्यू it has a lot of hidden illegalities because of the principal district court recently squashed off the construction license issued by the Chimbal village panchayat, deeming it invalid from unlawful orders of the order DOP. Speaker sir, point of order. कोर्टान स्ट्रक डावन करूना कंस्ट्रक्शन लायसन्स सरकाराक सांगला सारखे तुटीन ते कंस्ट्रक्शन लायसन्सची फॉलोअप करून घे. वी हॅड ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अपील और वी हॅड ऑप्शन ऑफ पुटिंग थिंग्स इन प्लेस स्टार्टिंग. मुख्यमंत्र्यांनी डिसाइड केले की इमोशन्स आणि सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वे टेकन इनटू कन्सिडरेशन. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू द लिगॅलिटी ऑफ द थिंग हियर. ताका जाल्यार सुरवात करून हांव सोंपयतलो, पूण हांगाच्यान ते जेन्ना सुरवात करता कोर्टाची भाशा हांगा मिसइंटरप्रेट करची न्ही ही म्हजी रिक्वेस्ट. So कोर्टाची भाषा हिंग केली म्हणून म्हाका दिसता हिंग कितें उलोवपाक न्हू आमच्यांनी. This is the house नो. अन्य आमदार why are you objecting me before I speak speaker sir? अन्य आमदार speaker sir हांव कंटिन्यू करता. बीडीओन आनी डीओपीन जे हे अप्रुवल दिल्ले डीम्ड अप्रुवल दिल्ले तेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आसली ती जाल्या की जालना जाल्यार आमकां खबर ना. This wasn't just an oversight. Illegal developmental activities on sensitive wetlands, mangrove land prompted urgent work order notices. Point of order. स्पीकर सर, ज्या विशयाचेर आमी जेन्ना प्रोजेक्ट शिफ्ट केलो डायरेक्टली गव्हर्नमेंटान जेन्ना डिक्लेअर केले म्हाका दिसता त्या विशयाचेर फर्स्ट सप्लिमेंटरी जे येता I draw the attention I draw the attention of this house to letter number 385 DEV 25. एक मिनिट थांब. तुम्ही प्रश्न जो पळय विचारलो आता रिगार्डिंग युनिटी मॉल आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले की तो विषय सोपलो आणि त्याचे डिस्कशन तेजेरी क्वेश्चन जाता सोपलो तेजे क्वेश्चन जाता सोपलो ना तेजेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जाता. There is a letter that is addressed to the Biodiversity Management Committee of Village Chimbal. It is stated that the Unity Mall and the Prashashan Stamp projects will be shifted to another site away from Chimbal. E letter aha inga and it is dated 29 January 2026, which is coming from the Director of Tourism. However, the letter does not state that it has been issued with the approval of the government or the cabinet or the competent authority. My specific question, can the Honorable Minister place before the House the cabinet decision, the government order or the file approval authorizing the shifting of these projects? Joint question. स्पीकर सर, जेन्ना हो विषय जालो तेन्ना इश्यू लिगॅलिटी वायज हांव परत म्हणटा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स वेटलँड ऑथॉरिटी सुरवात खंयच्यान जाली स्पीकर सर? स्पीकर सर, सुरवात जाली की बफर झोनान प्रॉपर्टी येता, दाव्यान कन्स्ट्रक्शन उजव्यान कन्स्ट्रक्शन मदीं ही कुडको थंय सुरू जाली. थंयच्यान सुरू जाल्ली केस मागीर आयले की रोहन खंवटेची प्रॉपर्टी आसा म्हणजे सगळी तुमकां दिली. ताज्या मागीर तांणी सांगली झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी हे मेजर करून दाखोवचें आमकां नाल्यार त्रास जातलो म्हूण रस्त्यार आयले. मुख्यमंत्र्यान आदेश दिलो लास्ट वीक ऑफ जानेवारी 4 दीस आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक इन्स्पेक्शन करून वयल्यान बारीक सगळें जाय ताका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आय विल प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस ड्राफ्ट वन. जातूंतल्यान तांचे लोक आशिल्ली तांची आदोगाद आशिल्ली तांचो हायड्रोलॉजिस्ट सगळे आसले. पण सगळे जातकर स्पीकर सर, when it came to know that we were 386 meters away from the buffer zone and the zone of influence, नवो नॅरेटिव्ह जालो आमकां नाकाच. आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याक हांवें म्हणिल्लें हांकां एजिटेशन करपाचें आसा मॉलाचो न्हय. हो मॉल प्रायम मिनिस्टराचो एकता मॉल कितें संकल्प आशिल्लो स्पीकर सर? संकल्प आशिल्लो की 28 स्टेट्स 8 युनियन टेरिटरीज एकता मॉल सगळ्या कडेन जावचे. 40 एकता मॉल आमचे सगळे देशभर आयले इन्क्लुडींग ऑपोजिशन स्टेट्स. तातून आमी आमचे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आमचे GI टॅग प्रोडक्ट सगळे प्रमोट करचे. लोकल आर्टिसन्साक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो. सगळे देशाचे पदार्थ ईच स्टेटीन डिस्प्लेक आसचे.
हे विचारधारा घेऊन एकता स्तंभ एकता कुंड हे सगळे लास्ट टाइम उलयलें हांव परत रिपीट जावचो ना पूण एक बरी संकल्पना युनिटी दाखोवपाची इन डायवर्सिटी वॉज दीस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म आणि हे जातलेंच ते मुख्यमंत्री कडेन खंय उलोवन ते करता सेपरेट चिंबला गांवाची ही पाया पलट जातली आशिल्ली हांव आजूय म्हणटा आणि राजकारण नाशिल्लें न्ही स्पीकर सर जाल्यार चिंबल्या पुरते चिंबलाचे लोक उलोवन उगी रावतले आशिल्ले आज चिंबलाचे लोक सांगचे नाशिल्ले आमी मिराबाग येता सगळे चिंबलकार येवन रावतले आमी बोवाळ करतले हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना सुद्दां हाज्या फाटल्यान राजकारण आशिल्लें ते आज तुका प्रूव जाता कमिंग टू दीस टॉपिक ऑफ वॉट आवर फ्रेंड वेंजी इज बीन आस्किंग स्पीकर सर ज्या दिसा मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें एक सादें लेटर इमिजिएटली प्रिंसिपली अप्रूव्ड बाय CM and me was given तातूंत बाबा जनरली एज गव्हर्नमेंट प्रशासन स्कम आनी युनिटी मॉल आमी कॅन्सल केलो शिफ्ट करता म्हणून लेटर दिलें इट्स अ गव्हर्नमेंट लेटर घरच्या लेटर बरोवन दिवनाशिल्लें ताज्या मागीर परत जालें आमकां GADतल्यान प्रशासन स्तंभ कॅन्सल जाले आनी टुरिझमांतल्यान एकता मॉल कॅन्सल जालो ह्या सायटी वयल्यान सांगा मुख्यमंत्री तरी लोकांचे आयकून तांची भावना समजून जरी लॉजिकली सारखे नाशिल्ले तांचे इमोशन्स आनी सेंटिमेंट समजून ते लेटरूय दिले आमी थंयच्यान काडपाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे लेटरूय रिफंड मागपाक पंचायती कडेन दिले पंचायतीन आमकां उत्तर दिलें जो पर्यंत ते बॅरिकेड आनी तूं रिस्टोर करना तितले पर्यंत आमी तुका परत तुजे 1 कोटी रुपया परत दिवचे ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे आतां जो पर्यंत आमकां नवी सायट मेळना वी कॅनॉट शिफ्ट दोज थिंग्स ओवर देर ताज्या खातीर ते उरलां नवी सायट आयडेंटिफाय जाना फुडें सगळें शिफ्ट जातलें लँड रिस्टोर जातलें जे मुख्यमंत्र्यान जे सांगिल्लें स्टँड्स एंड वी हॅव गॉन विथ दीस आतां नवो जेन्ना एरिया येतली स्पीकर सर तो कॅबिनेटाक जेन्ना वतली will take care of all consideration that Bag Venzi ata ulayta. But administratively we have gone out. We have already taken a government decision. Government decision given already तांच्याकडे refund मागलो. नवी साइट पळोवपाची प्रकल्पान चालू केली. आणि कितें जाय? आता हाजेरूय राजकारण एक राजकारण जालें बंद करपाचें. प्रायम मिनिस्टरचो एकटा मॉल बंद केलो आनी प्रायव्हेट मॉल नाशिल्लो आणि आता परत नेक्स्ट विचारता कॅबिनेट तुमकां नवा लँडाचेर दिता तुमकां Speaker sir, I am मागलेलें specific cabinet decision, government order. I still want these documents on the floor of the house. तुमी म्हाका दिचे आनी तुवें गेल ना जाल्यार गेल ना म्हणून सांगचें आनी ना जाल्यार हे हाऊस काबार जावचे पयलें तुवें हे कॅबिनेट अप्रुवल हाडचें so that this is once and all for all it is shifted. Now my specific second supplementary speaker sir. बाब आता जे पळय उत्तर दिलें न्ही माननीय मंत्र्यांनी की तो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट आसा एक स्पीकर सर एकूच मिनिट एक प्रोजेक्ट कोण कॅबिनेट ऑलरेडी ते सगळं प्रोजेक्ट कॅन्सल केलें कितें उलयता दुसरे शिफ्ट करतले आणि ते शिफ्ट करता तेन्ना नवे येतले न्ही रे बाबा तुम हाल कित म्हटले तुमगे हो डायरेक्टराक ट्रान्सफर मातले आणि तुम्ही Speaker, बाबा दिस लेटर इज नॉट व्हॅलिड वंडर गो स्पीकर सर तुमगे कित गॅरंटी हा तुम जाय तेच कोताय ओय मागीर तू कॅबिनेटार डिसिजन घे न्हू तेक बाबा थिंग हाल भायर मारले तेण गेलो म्हूण डिसिजन आसोता तेका खबर आहा घुसपाला स्पीकर सर आणि आपल्या भशेन आठवो वंडरच जाला कॅबिनेटार डिसिजन घे आणि लोकांक क्लियर कराय न्हू स्पीकर सर एक्सक्यूज मी एक तर तेका ऍडमिनिस्ट्रेशन कळना ना जाल्यार तो सारखे कारण गव्हर्नमेंट आमक ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणा मरे तुका कळटा जाल्यार तू इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुका क्लियर एश्युरन्स दी की हे जाल ते फायनल इन टू कॅबिनेट अप्रुवल लागना यू डू नॉट हॅव टू टेक अ डिसिजन स्पीकर सर जेन्ना मंत्री सायन मारता फायलीचेर मुख्यमंत्री सायन मारता ताज्या उपरांत म्हाजो डायरेक्टर ते लेटर इश्यू करता तीच फायली आमकां कॉपी जाय कित्याक जाय ती फायली आमकां कॉपी आमकां प्रेझेंट कर स्पीकर सर मातशें आमच्या हॉनरेबल MLA सांगूंक सोदता देर वॉज नो कॅबिनेट डिसिजन कितें घेतिल्लें डिपार्टमेंट ऑफ IT shifted gave land to Department of Tourism. That was a cabinet. Department of Tourism decided to go with the Unity Mall, and that was not a cabinet. That was an administrative approval which we went with and got scheme from the center. आज administrative approval च्या माध्यमातल्यान मुख्यमंत्र्याच्या अप्रुवलान we have cancelled it. आता कसली कॅबिनेट आता जेन्ना नवो प्रोजेक्ट येतलो जेन्ना युनिटी मॉल नव्या जाग्यार वतलो अगेन इट विल बी अ administrative decision. But the land which we identify will be a cabinet decision. फक्त ताका सांगता. Speaker sir, specific second supplementary speaker sir. The plan of the unit joint.
Joint हा question तो. The plan of the Unity Mall. तो प्रोजेक्ट एक्झिस्टन्सा येयना तेजे डिस्कशन करपा जायना आनी अरे मुखार तो project to shift कोत मुटनू. कितें speaker sir? उलयलो जितले पळय उलोवपाक दिले दुसऱ्या supplementary मातशें Speaker sir. joint हा joint. Speaker sir, Supplementary. I would like to place on the table of the house the letter written to the Panchayat asking for that refund of 1 lakh. No, And the Speaker Panchayat sir, correspondent. मंत्री Speaker एक sir, ऐकून माननीय घ्या. मंत्री आमकां सांगपाक जाय जेन्ना तो उलयता की युनिटी मॉल यू आर गोइंग टू कंटिन्यू. एलोपी ऐकून घ्या तुम्ही किती करता जाणा सगळ्याक सांगता हांव. जॉईंट पाच जाण तुम्ही पळय, पाच जाण तुम्ही एक क्वेश्चन घालता एक घेवपाक रायट आहा हे बीएससीन उलयल्ले आणि आमी. मागीर कितें करता की प्रत्येकाक 3 सब क्वेश्चन आमकां घालपाक One dinner, दिवपाक तीन supplementary, एकूच एकच उलय Speaker sir, एक 2 मिनिटं द्या. 21 कोटी रुपया तुम्ही इफ यू लुक एट द मनी ट्रेल मातशे बोस रे मातशे सुसेगाद मातशे बोस हांव क्वेश्चन इन जावन दी 21 crores has been spent out of which speaker sir if you look at annexure A 3.5 crores was paid to 2 consultancy firms MS Fourth Dimension Architects and एक MS Apaisis Studio मागी structural steelak 11 कोटी 63 lakhs मोडिल्ले आसा आणि this is claimed by the agency to be paid after verification. Speaker sir, आता हे स्टिलाचे कितें जातले will it rust? Where is it? At the site? Where is it? Speaker sir, there is something that the minister also has not given us specifically because this has public importance. Because people were not taken into confidence. My very pointed question to you, when you all have spent almost Chief Minister and म्हणले 25 कोटी मोडे तेज लागून प्रश्न चालले. You have spent 21 crores. एक minute, Speaker sir. Now you describe this Unity Mall. You describe this Unity Mall as a central project, correct? It is how it is done. You are creating an impression as if centrally sponsored scheme. Now there is a growing concern, Speaker sir, among the people that whether this is a grant-based scheme. How much, Speaker sir, funding for this project? It is about 201 crores that is being approved. So whether funding for this project is a direct grant from the government of India or whether this is a long-term loan arrangement for 50 years is what I've heard. So the state government is also putting its money in it. So Speaker, if this is a loan-based arrangement, why is the government just projecting as if this is a centrally projected subject? आणि हे जे 21 कोटी रुपया जे पड 21 कोटी रुपया 2 मिनिटं 21 crores उलय. Annexurean very clearly हांवें expenses line up केले. List of expenses ताणे जे म्हणल्यार total payment done till date is 7 crore 10 lakhs 59,900 only. ताज्या मागीर स्पीकर सर बॅरिकेडिंग केलें, मशिनरी मोबिलायज केली. 8 जुलै 2025 वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली. 28 डिसेंबर 2025 आमी काम हांगा सायटीर बंद करचें पडलें. पूण ह्या 5 म्हयन्यान स्पीकर सर the contractor has claimed that in his house, in his workshop in Gujarat, he has taken steel for fabrication, which is a part of the RCC structure, which is a part of the beams and part of the structural design. जे ताणे थंय घेतलें ताजो claim. आणि वो claim ताजो आसा स्पीकर सर 11 crore 63 lakhs 51,389 claim. दुसरो स्पीकर सर वो 1 रुपया पे जाल्लो ना. ताणे वो एस्टिमेट घाल्लो जो आसा, लेट मी टॉक. ताणे जो एस्टिमेट घाल्लो आसा स्पीकर सर under the director along with PWD and everybody as a committee, unless we inspect this, nothing is going ahead. No payment will be made. Number 1. Number 2, Speaker sir, ताणे म्हणलें म्हाका की हे शिफ्ट जातले काय म्हणून. हे स्टील वॉट डिझायन हेच संकल्पना चेंज करपाचे आमचो प्रयत्न आसा. ताज्या खातीर सगळो डिझायन एवरीथिंग will remain the same. Only location will change, which we are talking to Honorable CM for the site to be identified. Third, Speaker sir, वो आमचो जो स्कीम आसा, under scheme for special assistance to state for capital investment 2023-24. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.